आमच्या आयच्या भागात आम्ही आयल्या मेणकुरे ह्या गावात. मेणकुरो हो ल्हान आणि सुंदर असो गाव. या गावात फामाद अशी 2 देवळां असतात, माऊलीचे तसेच महादेवाचे. या गावातले लोक खूप उत्साही आणि सगळे मिळून मिसळून रावतात आणि यात उत्साही असे ह्या गावात आम्ही आयल्या आयचो जरा हडकेचो भाग खेळपाक. पळोवया हांगासर आमकां नवीन टॅलंट कोण मेळटा आणि आज कितली धमाल येता ती. डेफिनेटली धमाल येतलीच, कित्याक आमचे सगळे रावंड जे आसा ते सारखे हटके आसा. तर पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके. नमस्कार. नमस्कार. जरा हटके ह्या प्रोग्रामच्या अँकर सारिका हिचे हांव माझ्या मेणकुरे गावात वेलकम करता. थँक्यू. आणि जरा हटके ह्या प्रोग्रामाच्या निमित्तान आमची गावातली महिला एकठांय जमले. जरा हटके ह्या प्रोग्रामाच्या निमित्तान आमचो गाव जगभर दिसतलो आणि थंय प्रुडंट मिडियाकूय थँक्यू म्हणटा. थँक्यू. आमच्या बरोबर आसा ही मेणकुरे गावची सरपंच संजना नाईक आणि तुम्ही हांगासर वेगवेगळे कार्यक्रम करीत असतात. सो सगळ्या बायलांक कितें सांगूंक सोदतात की सगळी बायलो खूब टेन्स आसात, मातशे नर्वसूय आसा. सो तेंची मातशें प्रोत्साहन तूं वाडय. तांकां मातशें हें जालें की आमी कॅमेरा फुडें कशी दिसतली, कशें उलोवप, आमच्या गांवांतली बायलां न्हू कितली जाली तरी म्हणून तांकां मातशें नर्वस जालें. ती कितें भियो नाका, कितें कोण हें करची ना, कितें चुकलें सुद्दां जाल्यार कोण हसची ना. गांवांतलें म्हण सगल्यांक खबर आहा. ओके. सो आमच्या सरपंचा खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. सुंदर अशें आणि प्रोत्साहन आमचे सगळ्यांचे वाडयता अशें आमचें स्वागत जालां हांगासर. आणि आय एम शुअर की हांगासर ज्यो सगळ्यो इश्टिण्यो म्हज्यो आसा तेंचो आतां टेन्शन खूब कमी जालें आसतलें. सो सुरवात करता आमी आमच्या आयच्या भागाक. जरा हटकेचो आयचो भाग आमी हांगा मेणकुरे हांगा घेतात आणि हांगासर सुंदर अशें देवूळ आसा श्रीदेवी माऊलीचें आणि तिकाच नतमस्तक जावन आमी आमच्या पयल्या रावंडाक आमी सुरवात करता. सो पयलो रावंड आसता आमचो फुगोट्यांचो रावंड आणि फुगोट्याच्या रावंडाक आमकां पार्टिसिपंट कोण मेळटा ती पळोवया. आणि हांगासर आमची धाकटेशी बाय आसा. हांगासर आमी चिट्स आतां काडटली रोखडीच. पहिले पार्टिसिपंट आसा संजना नाईक. ताळयो मारून सगळ्या पार्टिसिपंटांचे स्वागत करा. फुडले पार्टिसिपंट प्राजक्ता नाईक. थर्ड पार्टिसिपंट श्यामल. फोर्थ पार्टिसिपंट राजश्री परब. फिफ्थ पार्टिसिपंट स्वप्नजा नाईक. आणि फुगोटे रावंडाचे आमचे शेवटचे पार्टिसिपंट आसा सरिता परब. ओके. सो ही आसा आमची पार्टिसिपंट जी खेळटली पयलो रावंड जो आसता आमचो फुगोट्याचो रावंड. आणि आज फुगोट्यो आमच्यो कश्यो फुटतात ते पळोवया आणि कोणाक चड मॅक्सिमम प्रायज मेळटा तो पळोवया. सो सगळ्या पार्टिसिपंटांक ऑल द बेस्ट. सो पयलो प्रश्न तुमकां. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल भारतान खंय जाता? गोंयान न्हू पण पणजे जाता. पणजे जाता न्हू. सारकें आसा उत्तर. तें टेन्शन घेवं नाका. मोठ्यान ताळयो जाली तेच्या खातीर. ओके. सो आमची पयली पार्टिसिपंट तिणें उत्तर सारकें दिलां आणि तिका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. फुडले पार्टिसिपंट. आतां गोंयचे सायबाचे फेस्त जातले थोड्या दिसांनी. सो गोंयच्या सायबाचें नांव कितें? फ्रांसीस झेवियर. उत्तर दिला सेंट फ्रांसीस झेवियर. हे उत्तर तेचे सारकें आसा. राजश्री हिका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके. प्रश्न आयक तुजो आतां. ओके. इफीचे चिन्ह कितें? IFFI. इफ्फीचें चिन्ह. एक पक्षी तेजे एक सिंबल आसा इफीचे. तो खंयचो पक्षी? इगल. उत्तर दिला इगल आणि तांचे उत्तर बऱ्यापैकी चुकला. फुडल्या पार्टिसिपंटाक पळोवया येता की ना ते. येना. तुमकां येता? तुमकां येना. ओके. कोणाकूच येना. ऑडियन्सान कोणाक खबर आसा? इफ्फीचें हें आसा मोर आसा. मोर आसा आणि तिचें उत्तर सारकें आसा. ओके. सो आमची हांगासर आमकां ऑडियन्सान एक विनर मेळ्ळा आणि तिका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 100 रुपीजचो कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि प्रश्न तुमकां. म्हाका एक सांगा खंयचो पक्षी आसा जो कावळ्याच्या घरट्यान आपली तांतयां घालता? चिमणी. उत्तर दिला चिमणी आणि तांचे उत्तर चुकला. तुमकां खबर आसा? कोकिळा. उत्तर दिला कोकिळा आणि तांचे उत्तर आई सांग चुकला की सारकें आसा?
टाळ्यो मारो आमी तर मोठ्या सारकें आसा. आनी हो आन्सर आमी हो प्रश्न जो आसा हो आमी ट्रान्सफर केल्ल्या कारणान आमी प्रत्येक एक्चुअली पार्टिसिपंटाक 200 रुपया दिता. हो तुका ट्रान्सफरेबल क्वेश्चन, सो तुका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांच्या कडल्यान 100 रुपयाचो कॅश. ओके, सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुका. आनी प्रश्न आतां हिका, ट्रॅफीक सिग्नल पयला? ओके, ट्रॅफीक सिग्नलान मदली लायट खंयच्या कलरची आसता? रेड. उत्तर दिला रेड. आतां उत्तर तेंचे चुकला. तुमकां खबर आसा? फाटल्यान पळोवं नाका, म्हाका पळय. सांग सांग. हिरवी. उत्तर दिला हिरवी आणि उत्तर चुकलं. एकूच लायट उरला, सो आनी आन्सर हांव कोणाक विचारी ना. ओके, सो उत्तर आसा तेजे येल्लो. आमची शेवटची पार्टिसिपंट. आता तुजो प्रश्न, तुजो हक्काचो प्रश्न आता. ओके, खंयच्या जनावराचे दात सगळ्यांक व्हडले आसता? एक जनावर हाचे दात खूब व्हडले आसा. हत्ती. शुअर तू? आणि खंयच्या जनावराचे ना? कोणे वाघ म्हणला? एका मोठ्यान ताळो फावो जाता. शुअर आसा तू? हां, कोलोय? कोल्याचे व्हडले आसता? हत्तीपेक्षा व्हडले आसता कोल्याचे दात? हांगा उत्तर दिला हत्ती आणि तिचे उत्तर सारकें आसा. इतलें टेन्शन घेवं नाका आनी म्हाका रागान पळोवं नाका. आणि श्यामलाक मेळटा परत एक फावटी पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. सो ह्या रावंडाक मॅक्सिमम प्रायज मेळ्ळा तो श्यामलाक. मोठ्यान ताळ्यो जावनी 300 रुपया ताका मेळटा. आनी जी बाकीची पार्टिसिपंट आसा तांकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स. जांकां प्रायज मेळ्ळा तांकां, जांकां प्रायज मेळोंक ना तांकां प्लीज म्हाका तिडकीन वचसर पळोवं नाका. मातशें एक स्मायल दिवंक शकता म्हजे खातीर. मोठ्यान ताळ्यो जावनी आनी एक फावटी सगळ्यांक. आमचो फुगोट्यांचो रावंड हांगाच सोंपता आनी आय एम शुअर की हांगासर जी आमची पार्टिसिपंट आसा तांचें टेन्शन मातशें कमी जालां आसतलें. जाला की ना? घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. ग्रामीण भागातल्यान शहराकडे वचपी सबंद गोंयभर गरजवंत तरुण तरुणीक स्वताच्या पांयार उभे रावपाक आधार दिवपी गेली 22 वर्सां गोंयच्या प्रमुख भागांनी पिर्णा, अस्नोडा, डिचोली, म्हापसा, पणजी, शिवोली, सड्यार, सालिगांव आणि फोंड्या हांगासर कार्यरीत. आकर्षक रेट ऑफ इंट्रस्ट, सबंद गोंयच्या लोकांच्या विश्वासाक पात्र ठरपी पिर्णा अर्बन. ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलां खातीर खास येवजण, आकर्षक होम लोन आणि व्हेकल लोन तुमकां परवडटा अशा रेट ऑफ इंट्रस्टाचेर. आजच भेट दियात पिर्णा अर्बन हांगासर. विसा उपरांत सगळ्यांचे परत एक फावटी स्वागत. खेळूया आमचो फुडलो रावंड आनी फुडलो रावंड आसता आमचो कभी हा कभी ना. कभी हा कभी ना हेचे विनर जे जातले तांकां मेळटले खेडेकरांचे गोंयचे पारंपारीक सुर्या मसाले. सो आमकां ह्या रावंडाचे पार्टिसिपंट कोण मेळटा पळोवया. सिद्धी नायक, रुची परब, दिव्या नायक. ताळ्यो मारा सगळ्यांक. सुलक्षा नायक. कभी हा कभी ना हो रावंड खेळपाक आमच्या बरोबर आसा सुलक्षा. आणि सुलक्षा तुजो टायम स्टार्ट जाता आतां. ओके, तूं मेणकुऱ्या गांवानूच रावता? न्ही उलय. मेणकुऱ्या गांवानूच रावता. खुबशीं तुजी हांगा फ्रेंडां आसा? आसा. आनी कसले कसले एक्टिविटीजान भाग घेता? खुबशे कार्यक्रमान भाग घेता? असो टायम काडपाक मेळचो ना? फुगडीत ना, तिणें नांव म्हणलें. ओके, आमी जिची वाट पळयताली ना तिणें नांव म्हणलें. सो मोठ्यान ताळ्यो जाली तिच्या खातीर. खूब वेळ तिणें चिंतलें कितें म्हणपाचें तें आनी शेवटी नाच म्हणलें. ओके, नांव सांग तुमचें? दिव्या नायक. ओके दिव्या, तुजो टायम स्टार्ट जाता आतां. आज हांगा येवन कशें दिसता? आवडलें तुका आमी सगळे हांगासर आयला तें पळोवन? आनी आमचो पयलो रावंड कसो दिसलो तुका? बरो दिसलो. तुका आवडटा अशें खेळ खेळपाक? आवडटा? हय. ओके, सो आमची दुसरी पार्टिसिपंट आशिल्ली तिका चड वेळ हय आनी नांव म्हणनासतना रावपाक जावंक ना. सो हांगासर पळोवया आमची ही पार्टिसिपंट कितें करतात ती. नांव सांग तुजें? सिद्धी नायक. टायम स्टार्ट तुजो आतां. सिद्धी, तुवें आज खरें साडी खूब बरी न्हेसल्या. तूं खंयच्यान हाडल्या साडी तुवें? म्हापसाच्यान. शॉपिंगाक एकटेच वता तूं? हय. तुमचें नांव सांगा? रुची परब. रुची परब. तुजो तो आवाज बशिल्लो न्ही? हय हय.
ओके हांव तुका पयलींच सांगलें कभी हा कभी ना हो रावंड असो आसता की तुमकां हय आनी ना म्हणपाचें ना. ओके विलिंगली हांगासर 2 पार्टिसिपंट येता यात जेंकां दिसता की आमी हय ना म्हणनासर रावूं शकता ती हांगा 2 जाणां या अयो. ओके मोठ्यान ताळे जावनी ताच्या खातीर. आनी कोण सपोज तिका प्रायज मेळ्ळो जाल्यार ती जिखली. हां तुका चान्स ना मेघानी. नांव सांग तुमचें. रुपा परब. ओके तुमचो टायम स्टार्ट जाता आतां. रुपा तूं हांगासर कार्यक्रमान लेट पावला कितें तूं. बेगीन येयल्ले. बेगीन आयल्ले. अरे देवा म्हाका दिसता केन्ना केन्ना अशें आसता की बेगीन येता तीच पयलीं नोटीस जायना. ओके बेगीन कित्याक आयल्लें तूं प्रोग्रामाक. कित्याक तूं अशें दिसलें की बेगीन पावपाक कित्याक सगळीं म्हाकीची लेट आयल्या तूं टायमार कशें पावलें. बेगीन जालें काम घरांतलें. ओके सो आमचे शेवटचे पार्टिसिपंट हांगासर आसा. नांव सांग. स्वप्नजा नायक. स्वप्नाच्या नायका. आणि तुजो टायम स्टार्ट जाता आतां. इतलें सिरियस कित्याक तूं. बेस्टर. बेस्टे हांसपाक चड आवडना. आवडटा. हांगासर तुजी सगळ्यांत बेस्ट फ्रेंड कोण आसा आयला बरोबर. सोयऱ्या कोण आयला तुजी. येयल्या. आयल्या ओके. आणि कार्यक्रमान येवन तुका बरें दिसलें. बरें दिसलें. पण टेन्शन कित्याक घेतलें इतलें तुवें. खूब बरें खेळटाले ते पण संवय प्रमाणे ना हांगा जालें. सो म्हाका दिसता आमचो कभी हा कभी ना हो रावंड आमचो हांगा सोंपोवचो पडटा आनी आमकां प्रायज दिवपाक कोणूच मेळना. खेळुया आमचो फुडलो रावंड पण ताचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक. सगळ्यांकूच म्हाका दिसता एक ल्हानशे ब्रेकाची गरज आसा. सो ल्हानसो ब्रेक घेवया आनी रोखडीच परत येवया. After a humble beginning in Ponda, Panorama opens its door for culinary enthusiasts in Padji. Panorama Padji and Ponda. आमचो ब्रेक सोंपिल्लो आसा आनी ब्रेका उपरांत सगळ्यांचें परत एक फावटी स्वागत. आनी खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसता आमचो टॅलंट रावंड. आनी मेणकुऱ्या गांवांत खरें म्हळ्यार खुबशे टॅलंट आसा आनी आमकां सोदपाक खूब त्रास जाले एक टॅलंट सोदपाक. आनी ताका लागून आमकां एक बऱ्यापैकी एक टॅलंट मेळ्ळा गोपिका परब. आनी ती आमच्या हांगासरली एक टॅलंट आसा मेणकुऱ्या गांवची. आई तुज्या बद्दल आमकां सांग. तूं कितें करता कितें करपाक आवडटा तुका. म्हाका कितें केलं करूंक सांगल्यार करते. कितें सांगल्यार करता. ओके म्हणजे तसं फिरत ना जाल्यार खबरी जावं बी ना. काम कितें काम कितें जेवण बरें करता तूं. तुज्या घरांतली कोण आयला हांगा आसा कोण. एक ना कोण एकटाच असते घर. आमी आसात मगे सगळे जाणां सगळे आहा तुज्या बरोबर मेणकुरेचे लोक. आं सगळीं आसात. आनी फुगड्यो धालो घालपाक तुका आवडटा. धाले अशे कार्यक्रमान तुवें भाग बी घेतिल्ले आदी घेताली. पयलीं घेतलेलो घेताली पयलीं. आं ओके. सो आमच्या बरोबर ही बिचोलेय गेल्लो. ओके सो आमच्या बरोबर अशी टॅलंटेड अशी आमची हांगा आई आसा ही गोपिका परब आनी ती आमकां हांगासर धाले म्हणून दाखयतली. कशें वचपाचें तें. आनी हात कितें करपाचो तो. ताळी किल्ल्याची कोंबडी कोणी मोडी आली गे कोणी मोडी आली गे राष्ट्रोळी देऊ मानार याता वाट बेनी आली गे वाट बेनी आली गे पुरे. एक झाला. आणि दुसरे एक जाले. आता धाल्यान खूप प्रकार असता न्ही वेगवेगळे. सो आनी एक कितें तरी पहिलाच म्हणांक ना तर मी तो नाल बी पड. दुसरे सांगता. दुसरे करता कितें रे. आता हातीचे दुसरे न्ही काय स्टायल आसा ना तुमची. हे तशें धरून वचपाचें आसता. काय कळना भितरले. कानो गे तो बाजारी कानो गे बाजारी कानो गे वन्यती माया मानार याता सोडिलो सर्व धनो गे सोडिलो सर्व धनो गे लसूण बाळे लसूण गे ती बाजारी लसूण गे बाजारी लसूण गे वन्यती माया मानार याता हाडू पालकेन बसून गे
हाडू पालकेन बसून खूप सुंदर आई, थँक्यू व्हेरी मच. खरंच खूप सुंदर म्हणता तू. आणि अशी आणि तू म्हणटलो ती आम्ही फुगडी तू खडशेली. ओके, आमच्या या एक मोठ्यान सारक्यो मोठ्यान ताळयो जावनी. पुरो ना आणि असो तुझो आशीर्वाद आमचेर आसूनी. बरोवन दिताय तुका नाल्या दीदी अशी हांगा यो प्रायज नाका तुजो. आणि आमच्या आईक स्पेशल प्रायज वता पिर्ना अर्बन कॉपरेटिव्ह कॅडेट सोसायटी कडल्यान. आणि हांव रिक्वेस्ट करता हांगासरी सरपंच संजना हांच्यानी हो प्रायज दिवचो. आवय. आमच्या गोंयच्या वाठारांनी खुबशे वेगवेगळे टॅलंट आसा आणि हेच टॅलंट तुमच्या मुखार हाडपाचो आमी प्रयत्न करता. आणि आई बरोबर एक्चुअली हांवें केन्ना धालो केन्ना खेळूंकूय ना. आणि आई बरोबर हो करतना म्हाका खरेंच खूब बरें दिसलें तिची साथ दितना. सो देव बरें करूं तिका. आणि आमी आमच्या फुडल्या रावंडा कडेन वचुया. फुडलो रावंड आसा आमचो नेम मारात आणि प्रायज जिका. नेम मारा प्रायज जिका हाजी पार्टिसिपंट आमकां कोण मेळटा पळोवया. दोन्ही सुवर्णा नायक, दोन्ही सुवर्णा नायक आयल्यात. आनंदी नायक, आशा मांद्रेकर आणि शेवटचे नुपूर नायक, सुनीता नायक. ओके, सो नेम मारा प्रायज जिका ह्या रावंडाक आमी सुरवात करता. म्हाजे बरोबर आसा आमच्या ह्या रावंडाची पार्टिसिपंट. सुरवात आमी तुमच्या पासून करुया. तुमकां प्रत्येकाक एक चान्स मेळटलो आणि जो बॉल हिट जाता आणि तो तुका प्रायज कितें मेळटा पळय ताजेर डिपेंड. नो नेक्स्ट एकूच. ओके, सुवर्णा नायक हांचो प्रायज आसा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान हो फूड वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन. हे सो फुडली पार्टिसिपंट बरी खेळी. शेवटचे पार्टिसिपंट. ओके, सो ही आशिल्ली आमची पहिली पार्टिसिपंट. आता पळोवया आनी एक लॉट काडुया आमी. आनीक पार्टिसिपंट काडुया. तृप्ती मांद्रेकर, आनंदी नायक, सुशिली शेटये, राधा, पार्वती, सुलक्षा. येस. ओके, दोन प्रायज पळोवया तुका खंयचे प्रायज जाय तो. ओके, खंयचो प्रायज जाय तुका. 2 कप सोडिला. प्रायज मात एकूच मेळटलो, 2 मेळचो ना. सो खंयचो सांग तुजो चॉयस. तिने ह्या हातींतलो मागिल्लो तिका कितें तरी प्रायज मेळटलो आशिल्लो सांगिना. ओके, आनी तिका मेळटा कॅश प्रायज 200 रुपया. कॉंग्रॅच्युलेशन. मारा प्राइस घ्या. अरे देवा. शेवटचे पार्टिसिपंट आणि सुहासिनी शेटयेक मेळटा 100 रुपीज कॅश प्राइज. मेळे प्राइज हाच मातशी. नेम मारा प्राइज जिका हो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. खेळुया आमचो फुडलो रावंड. आणि फुडलो रावंड आमचो बरोच इंट्रस्टींग आसा. सो तो इंट्रस्टींग रावंड पळोवच्या पयलीं घेव एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येवया. खेडेकर्स सूर्या मसाले द गोवन स्पाइस हाऊस. तुमच्या जेवणाची रूच वाडोवपा खातीर घेऊन येता गोंयचे पारंपारीक मसाले, पापड आणि हेर उत्पादनां. मिरची पावडर, हळदी पावडर, कोथमीर पावडर, गरम मसालो, मटन चिकन मसालो, लोणचे मसालो, सांबार मसालो, पापड आणि तरेकवार मसाले. खेडेकर सूर्या मसाले द गोवन स्पाइस हाऊस. विसा उपरांत सगळ्यांचे परत एक फावटी स्वागत. खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसा आमचो हटके रावंड. आणि हटके रावंडाची पार्टिसिपंट कोण मेळटा पळोवया आमकां. बाय फुडें यो. रुपा परब, अनिता, सरोज, संगीता नायक, समृता नायक. ओके, सो ही आसा आमची पार्टिसिपंट आयचो हटके रावंड खेळपाक. आणि हटके रावंडची गेम कितें ती पळोवया. तेच्या पयलीं आमी टेबल हाडुया हांगासर. हटके रावंडची पार्टिसिपंट म्हज्या बरोबर आसा. आणि हटके रावंडची गेम कितें आसली तुमकां सांगता. हांगासर आमी फुलां दवरल्या आणि मॅक्सिमम फुलां दवरल्या हांगासर जितली आमी हाडूं शकताली तितली. सो तुमकां ही फुलां अशी तकलेन तुमकां मळपाक जाय अशी. एक्चुअली युजली आमी फुलां अशी मेळटात पण अशी न्ही, कित्याक हटके गेम. सो हटके अशी फुलां मळपाक जाय अशी.
मॅक्सिमम फुलां ही कोण तकलेन घालतली ती ह्या रावंडची विनर आनी विनराक मेळटले सुहानीज RK ज्युवेल्स पर्वरी म्हापसा हांचे कडल्यान सिल्वर गिफ्ट. ओके, सो रेडी, स्टार्ट. ओके, सो मोठ्यान ताळ्यो जावनी सगळ्यांक. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 5 न्ही थोडे नुल्ला कितें. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. हिणे देवाक घातलेल्या भशेन घातला फुलां आपल्या तकलेचेर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. हटके रावंडची विनर जाता रुपा परब आनी तांकां मेळटा सुहानीज RK ज्युवेल्स पर्वरी म्हापसा हांचे कडल्यान हो सिल्वर बिछवा. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आता वेळ जाला आमचो आनी एक इंटरेस्टिंग रावंड खेळपाचो. एक्चुअली जरा हटकेतले सगळेच रावंड खूब खूब इंटरेस्टिंग आसता, पण हो एक रावंड असो आसा जो सगळ्यांक लायक डान्स करपाक लायता. पार्टिसिपंट डान्स करपाक कोण मेळटली पळया, हो आसा आमचो डान्स रावंड. ओके, सो डान्स रावंडची आमची पार्टिसिपंट पळया कोण मेळटा ती आमकां. पुष्पलता. क्लॅप करा, ही डान्सरां आयची मेणकुरे गांवची डान्सर्स येता सगळी. सरिता नायक, संजना नायक, सुवर्णा नायक, प्राजक्ता नायक, रश्मी नायक, अनिता. प्राइज डिक्लेअर करच्या पयलीं सांगात की तुम्ही ह्या पार्टिसिपंटांक केन्ना डान्स करतना पळयल्ले. कसो आशिल्लो डान्स? सगळ्यांक चड खंयचो डान्स आवडलो? कोण? सुषमा आणि कोण?
वंदना. ओके, डेफिनेटली दोगांनी सगळ्यांनी तिगांनी डान्स बरो केल्लो. 2 आशिल्ली ती हांगासरल्यान हळू पळ काडली. ओके, नो डावट. पण बेस्ट पार्ट जेन्ना नांव आयलें तेन्ना तेंच्यांनी म्हणूं ना की आमी डान्स करची ना, पण तेंच्या फुडें इतली बरी कॉम्पिटिटर आशिल्ली ताका लागून ती मातशी भिली कशी दिसता. पण नेक्स्ट टायम खंय ती बरो डान्स करून दाखयतली आमकां हांगासर. सो आमच्या आयच्या डान्स रावंडची रनरअप थारता वंदना. मोठ्यान ताळयो जावनी. आनी ताका मेळटा खेडेकरांचे गोंयचे पारंपारीक हो सुर्या मसालो. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आनी आमच्या डान्सची विनर, सो आमच्या डान्स रावंडची विनर जाता सुषमा उर्फ रश्मी नायक. आणि तांकां मेळटा खेडेकरांचे गोंयचे पारंपारीक सुर्या मसाले. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. डान्स केल्लो हाज्या पयलीं? फर्स्ट टायम? आसूच शकना. इतलो बरो डान्स तूं फर्स्ट टायम करता अशें जावूच शकना. परत एक फावटी कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुका आनी थँक्यू सगळ्या पार्टिसिपंटांक. आनी आतां वेळ जाला आमचो आयचो शेवटचो रावंड खेळपाचो, जो आसता चक दे रावंड. चक दे रावंडची आयची गेम आसा ती अशी, हांगासर आमी जी पार्टिसिपंट आसा तेंच्या हातीन आमी एक एक बडी दिल्या आनी मुखार दवरल्या हांगासर नळ्याचे कुडके. सो आमचे पार्टिसिपंटांक करपाक जाय इतलेंच की आमी स्टार्ट म्हणलें की पार्टिसिपंट हांगासर येतली आनी जी पार्टिसिपंट आसा ती आपली जी बडी आसा हातीन तेंच्या ती घेतली आनी ती गुण्याचेर दवरतली. एक पार्टिसिपंट भायर पडटली कित्याक 7 पार्टिसिपंट आसा आनी 6 गुणे आसा. सो एवरी हेका आमी एक एक गुणो कमी करीत वतली आनी जी लास्ट आमकां पार्टिसिपंट मेळटली ती जातली चक दे रावंडची विनर. अशें दिसना की सगळी हॉकी खेळपाक आमची लेडीज टीम चल्ल्या कशी. सो सगळ्यांक पयलीं मोठ्यान ताळयो दियात तुमी, तेंची मातशी उत्साह तेंचो वाडयात. आयच्या चक दे रावंडची रनरअप जाता रुची परब आनी तांकां मेळटा खेडेकरांचे गोंयचे पारंपारीक सुर्या मसाले. कॉंग्रॅच्युलेशन. आनी आयच्या भागांतली चक दे रावंडची विनर जाता राधा परब आनी तांकां मेळटा पिर्ना अर्बन कॉपरेटीव क्रेडीट सोसायटी कडल्यान कॅश प्रायज. आनी हांव मागता पिर्ना अर्बन कॉपरेटीव क्रेडीट सोसायटीची डायरेक्टर विद्या परब हांचेनी हो प्रायज दिवचो. मेणकुरे हांगासर घेतिल्लो आमचो आयचो जरा हटकेचो भाग हांगाच सोंपता. खरेंच खूब 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 एन्जॉय केलें. डेफिनेटली हांवें एन्जॉय केलेंच आनी आय थिंक तुमी एन्जॉय तशेंच केलां आसतलें. खूब मजा येयली आनी हांव मना पासून देव बरें करूं म्हणटा म्हाजे आमदार नरेश सावळ हांचे, ज्यांच्यांनी आयचो हो कार्यक्रम हांगासर आमकां घडोवन हाडपाक मदत केली. तशेंच विद्या परब आनी हांगासरली सरपंच तांकां देव बरें करूं आनी हांगासर आशिल्ली सगळीं पार्टिसिपंट खरेंच तुमकांय मना पासून देव बरें करूं कित्याक तुमी खूब एक्टिवली हांगा पार्टिसिपेट केलें. फुडल्या भागान रोखडीच मेळुया तुमच्या वाठारांत. तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा फुगोट्याचो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. खेळुया. विसरलें हांव सवय प्रमाणे. हां, सुरवात करुया. आमी थापटे वाजोना ना अशें. ना ना तूं पळय कर, हांव फक्त अशें धरला हात मातसो. अशें ताळयो बी मारूं शकता ना मागीर, आतां न्ही. थंय कोणा कॅमेरा मारूंक मेळ्ळा मोकल्यार तो कॅमेरामॅन घरा व्हरोंक मेळचो ना. हांव पडपाचें दिसता. तो कोण तरी भुरगो खूब उलयता हो पासून म्हाज्या पेक्षा चड उलयता. प्लीज फुगे कर तेंकां. राव मरे या सगळे जाण. यो 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 सगळीं यो येत रे. लास्ट जरा म्हणल्यार की हटके व्हडल्यान जावंक जाय. जितलो ग्रूप आसा तितलो व्हडल्यान जावंक जाय.